हे नाव तुम्ही वाचलां आसतलें घर. घर म्हणटा ते मनशाक कितले इम्पॉर्टंट हे आमकां सगळ्यांक खबर आसा. गोंयानूय सद्या हवाच अशी चल्ल्या की म्हजें घर. आनी जेन्ना इफ्फीक आमी येता तेन्ना आमकां अशा तरेचें नांव दिसता घर. आनी तेजेर जे शॉर्ट फिल्म आसा जे गोंयकारांनी केला ते हे फावटी इफ्फीक हांगासर दाखोवपाचे आसा. आनी ह्या फिल्माचे रायटर डायरेक्टर किशोर आमच्या वांगडा आसा. किशोर, नांव बरें दिसता घर, म्हत्वाचो मुद्दो अशें हात घातला तुवें. सो ही संकल्पना हो फूल आयडिया खंयच्यान चालू जाली तुज्या तकलेन? नमस्कार. घर म्हणल्यार येस, तूं आतां जें म्हणलें म्हजें घर तुजें घर, जें कितें कितें चल्लां गोंयान, पूण हें आमचें घर मातशें वेगळें आसा. कित्याक हांव चड करून सांगलां तशें गोंयान आमी फाटल्या कांय दिसांन पळयलां की चड रोड एक्सिडंट जाला आनी चडांत चड भुरगीं त्या एक्सिडंटान भायर सरलीं. सो हांव तें चिंत्तालें एज अ रिपोर्टर, एज अ जर्नलिस्ट. हांव जेन्ना ती न्यूज पळयता, न्यूज जेन्ना करता तेन्ना म्हाका दिसतालें की ओके, तो भुरगो जेन्ना भायर सरलो त्या घराची कितली अवस्था आशिल्ली, ते कितें जाता तांच्या घरान. सो तें हांवें चिंतलां आनी मागीर ते एक स्टोरी बिल्ड कशी केला की एक भुरगो एक्सिडंट गेलो, तेच्या उपरांत तेची आवय आसा, तिची बायल आसा, एक भुरगो आसा. सो त्या घरान कितें जाता, कितें जावं शकता आनी कितें जावपाक जाय हें आमी ह्या फिल्मांत डिस्कस केलां. म्हळ्यार एक मॅसेज दिवपाक तुमी सोदता. कारण आमी डेली एज अ रिपोर्टर सुद्दां आमी अश्यो न्यूज कवर करता. लोकूय पळयता ती न्यूज पयली, वायट दिसलें मनाक, पूण फुडें कितें आपल्याय वांगडा तें घडपाक शकता. आपुणूय तो प्रिकॉशन घेवपाक जाय. म्हाका दिसता असो कितें मॅसेज ह्या फिल्मांतल्यान तूं दिवंक सोदता. सामकें सामकें तें प्रिकॉशन घेवपाकच जाय. आमी जर्नलिस्ट, एक मनीस आसा आमी, हे आमी मतीन दवरपाक जाय. सो आनी अशें मरण कोणाक येवचें न्हय. कित्याक तें गेल्या उपरांत जे कितें तांची पुराय एक लायफ डिस्टर्ब जाता, एकाचीच न्ही, ते पुराय घराचें लायफ डिस्टर्ब जाता. सो आमी तें मतीन दवरून तशें बरें प्रिकॉशन घेवपाकच जाय. आनी जेन्ना आमी फिल्म म्हणटा पळय, कशें आसता की आपल्याक एक मॅसेज लोकां मेरेन पावपाची आसता. जो रायटर आनी डायरेक्टर आसा तो ह्या फिल्माचो, ताका अशें आसता की एक फिल्मा माध्यमाच्यान तो लोकां मेरेन तो आपलो मॅसेज पावयता. सो तुका कशें कितें दिसता की हो तुजो जो थॉट आशिल्लो तो साकारला काय कसो कितें? आमी स्क्रिनाचेर साकारला अशें म्हणूं येता, पूण आतां ते लोकांक कितलें समजतलें तें आमकां सोमारा कळटलें. कित्याक दॅट इज फर्स्ट स्क्रिनींग. सो सोमारा दनपार आमकां कळटलें की आमी जें कितें केलां तें बरें केलां, कितें केलां. आमकां जें सांगपाक जाय तें तांकां कळ्ळें काय नाय कळ्ळां. तशें आमी पळयता रोहिता सारको एक असो कास्ट जाणें बरी व्हडली व्हडली फिल्मां केल्या, ताका घेवन तुवें हे शॉर्ट फिल्म केला. सो कसो कितें एक्सपिरियन्स आशिल्लो आनी तुका रोहिताकूच ह्या फिल्माक घेवचो असो कित्याक दिसलें? येस, रोहीत आनी हांव म्हाका व्हडली 10-12-15 वर्सां आमी इश्ट आसा, पूण आमी केन्ना काम करूंक ना फिल्मान. ओके, आमी आनी विंगड चड इतर कामां केलां, पूण फिल्मान कधी हांवें डिरेक्ट केला आनी तेणें एक्ट केला अशें कितें केन्ना जावंक ना. सो एक 2 वर्सां फाटीं असो एक योग आयिल्लो, पूण कांय गजाली करून जावंक ना तो प्रोजेक्ट. सो मागीर म्हाका ह्या फिल्मांतलें की रोहितालें जें कॅरेक्टर आसा आनी जो एक्टर एज अ फिजीक, एज अ पर्सन, सो ह्या कॅरेक्टराक एप्रोप्रिएट आसा. सो हांवें ताका तें स्क्रिप्ट धाडली. मागीर आमचें उलोवप जालां की असो एक रोल आसा, तूं कर शकता काय. सो तेणें येस करुया आनी बरे उमेदीन ताणें केला. बरें जीव हाडला त्या कॅरेक्टरान, जें चड जाय. कित्याक रायटर आमी बरयता, पूण जें बरोवन इतलें जायना न्ही, त्या कॅरेक्टराक इट मस्ट बी लायव्ह ऑन द स्क्रीन. सो रोहितान त्या कॅरेक्टराक आपलो जीव दिला अशें हांव म्हणटा. ओर टू रोहित, अबाउट युअर कास्ट, तुजो रोल जो आसा ह्या फिल्मान तो मातसो एक थोडक्यान एक्सप्लेन कर. बाकी आमी सोमारा पळयतलेच. सामको थोडक्यान सांगता. कशें आसता, घर म्हणल्यार फक्त 4 भिंती न्ही. घराक घरपण हाडटा घरांतलीं मनशां, ते मनशां मेळोन घराक घरपण दिता. सो अशें त्या फॅमिली मेंबरा भितरलो जो घराक घरपण दिवपी एक कॅरेक्टर म्हजो. इतलेंच. ओके, बाकीचें सगळें आमी थिएटरान पळोवपाचें. ओके, सो हो फर्स्ट टायम प्रिमियर जाता इफ्फीक. इज अ प्रिमियर शो. आमी दर वर्सा जे फिल्मां करता, कोंकणी शॉर्ट फिल्म करता, ते आमी चडांत चड ट्राय करता की ते इफ्फीनूच ताचो प्रिमियर जावचो. कित्याक इफ्फी आमचो एक व्हडलो प्लॅटफॉर्म आसा, आमचो गोंयचो प्लॅटफॉर्म, जेन्ना आमी जगा मुखार, संवसारा मुखार प्रेजेंट करपाक सोदता. सो हेच्या उपरांत आमी आनी काय धाडला मुवी, पूण इफ्फी सोमारा फर्स्ट टायम ह्यो स्क्रीन जाता. तशेंच आमी तुमचे क्रूय पळयता, कास्ट पळयता. सो विकास कासलीवाल आसात आमच्या वांगडा. ह्या फिल्मान त्यांनी बॉस ह्यो रोल केला. तर तुमचा जो रोल आहे या फिल्ममध्ये तो थोडा आम्हाला एक्सप्लेन कर.
माझा एक बॉसचा रोल आहे, तो छोटासा रोल आहे, पण ते लीड कॅरेक्टर ज्या रावी मॅम आहेत त्यांच्या बॉसचा रोल केलेला आहे. माझा छोटासा रोल आहे या मूवीमध्ये. पण तुमचा एक्सपिरियन्स कसा होता? माझा एक्सपिरियन्स अमेझिंग होता, कारण माझ्यासाठी फार नवीन आहे, पण असा एक्सपिरियन्स मला आजपर्यंत आलेला नाही माझ्यासाठी. आणि त्याच्यात इफीमध्ये सिलेक्शन म्हटल्यानंतर तर एवढा चांगला एक्सपिरियन्स मला आजपर्यंत झालेला नाही असं. ओके. आणि एक लास्ट वता वता तुझे एक्सपेक्टेशन कितें आहा लोकां कडल्यान? तुजे थिंकींग आशिल्ले लोकां पर्यंत एक मेसेज पावोवपाची, सो तुजे फुडले एक्सपेक्टेशन लोकां कडल्यान कितें आहा? कारण कोंकणी फिल्मां म्हणटकीच आमी पळयता की ऑडियन्स चडशे पावनात कोंकणी फिल्मांक. तांकां कोणें जर फुकट पास दिले जाल्यार ते येता तिकीट काडून ते येवपाक मातशे फाटीत. सो त्या लोकांक कितें सांगतलो तूं? चडशे लोक येना अशें हांव मनिना, कित्याक आमी ह्या फाटल्या दिसा ऑगस्टान आमचे कोंकणी स्टेट फेस्टिवल जाला, तर इतलो उर्बे बरी रिस्पॉन्स आमकां मेळ्ळो. म्हणजे आमकां म्हटल्यार पुराय कोंकणी फिल्माक 11, 12, 15, 16 कितले मुवी 16-17 मुवी आशिल्ली. सो एक बरो रिस्पॉन्स तेन्ना पावलो. आनी म्हाका हेंय दिसता की आतां कोंकणी फिल्मां चडांत चड गोंयभर रिलीज जाता. ओके, ते रवींद्र आमचे कितें कला मंदिरान जाता, कला अकादमीन जाता, इयजीन जाता, रेंद्र भवनान जाता. आनी हांव पळयता की ते बरो रिस्पॉन्स मेळटा. सो हे पयलें आशिल्लें अशें कांय दिसा फाटीं, कांय वर्सां फाटीं, की कोण तिकीट काडून येवचे ना, पूण आतां लोक येता, फिल्मां बरी येता, बऱ्यांतले बरे फिल्मां, बऱ्यांतले बरे विशय, बऱ्यांतले प्रेझेंटेशन. सो लोक कितें चिंतता, हांव 200 रुपया मोडून बॉलिवूडचो फिल्म पळोवं की 200 रुपया मोडून गोंयचो फिल्म पळोवं. सो म्हाका दिसता तुमी 200 रुपया मोडात, पयलीं तुमी आमचे घरचे फिल्म जे आसा म्हळ्यार कोंकणी फिल्म आसा ते पळयात, तुमी तांकां उर्बा दियात, तांकां मातसो मॉरल तांचो बूस्ट करात, तेवूय बरें जातलें. एक फावटी अशें येतलें की आमचे गोंयचे फिल्मां, बॉलिवूडचे फिल्मां, मराठी फिल्मां एका तुलनेन कशें जातले, पूण ते खातीर आमकां ऑडियन्सान ती उर्बा दिवची पडला. आनी ते दिता, हांव तांकां क्रिटिसायज करिना, ते दिता, पूण आनीक चडाक चड जावंक जाय. सो पळया. थँक्यू.